आमचे ट्रेन 5:30 जाली आता. मँगलोर सेंट्रल आता हांव सुटले. मँगलोर सेंट्रल आता आमचे स्टॉप जावन आसा नेक्स्ट आमकां चेर्तळा स्टॉपार देवंक 21 स्टॉप्स आसा ताचे उपरांत. अशें भायर रावंक नसो. फुडल्यान ट्रेन आसा बट आमचे टिकेट कन्फर्म ना. आमची टिकेट वेटिंग लिस्टार आसा. आतां TC लागीं सांगून ते कन्फर्म करीचे. ताच्या मागीर आमचे ब्लॉग कंटिन्यू करतात. आमी एक यात्रेक पयनाक वचून आसात. ताच्या विशयान चडीत माहीत मुखार ब्लॉगांत आमी दितली. आमचे टिकेट उबोवन आसात. मागीर TC भायर गेली तर आमी सेंट मेरीज फॉरेन चर्च टंकी चेर्तळा हांगासर वचून आसा. ह्या जाग्याचे विशेशता कितें म्हणल्यार आमकां सारकें कळीत ना. ते गेल्या मागीर ते पळयल्या मागीर आमी तुमकां मागीर दितले. हें चेर्तळा एर्नाकुलमांत आसा. हांव मागीर प्रिमा वचून आसा. प्रिमा म्हाका पळोवचे 6 months जाले, 7 months जाले पळोवन. आनी आमी भायर वचून आसतना सादारण 2020 गेल्ली म्हणून दिसता. ते नियरली एक 3.5 years जाले. देखून हे आमचे हांवें एक्चुली सोलो ट्रीप करीचे म्हणून चिंतलें बट सोलो ट्रीप जावंक ना. ओंटी यात्रा आसता जंटी यात्रा जाली. कित्याक म्हणल्यार म्हाका म्हजे बहीण आसा पळय ते एकल्याक वचूंक सोडीन कोणाक तरी म्हज्या फाटल्यान धरता खंय तरी सुकोवन वता म्हणून देखून जाला. आतां आमची टिकेट ही कन्फर्म ना. आमी येवन बसल्यात आराम स्लिपरांत बसल्या. स्लिपर टिकेट असो काडले बट वेटिंग लिस्टार आसा. खंय पुरो आतां आमकां एक सीट म्हणल्यार पुरो. आमी इल्लेशें चिड्डोन न्हिदया बसून न्हिदोन अशें. आनी आमी आसतना आमकां न्हीद समा पडना. समा न्हिदोवंक जायना. ट्रेनार वयताना मस्त जाण आसल्यार न्हिदया नंतर सोरांचे ते सकट आसता. मागीर आमी कालच्या दिसा टिकेट बूक केली. केद्दाळ एक पयनाक वयताना एक 2-3 months पयलींच बूक केल्यार कन्फर्म टिकेट मेळटा. हांगासर कन्फर्म टिकेट आसली बट आमकां मेळोना. ती सकट टिकेट आसा पळय ते काले सांगचे इंडियाचे पॉलिसी पळोवंक गेल्यार ती टिकेट ही मेळना आमकां समातून वचोवंक जायना. कालच्या दिसा तात्कालांत 110 टिकेट्स पळयल्या. तात्कालांत एक्स्ट्रा पे करीचे पडटा. मागीर ते सकट खंयचेय नाका. TC लागीं डायरेक्ट सेटअप करया म्हणून अशें आयल्या पळयचे. थंय गेल्या मागीर रिटर्न टिकेटी करूं ना आमी. कित्याक म्हणल्यार थंय गेल्या मागीर फस्ट टायम वयचे न्ही ते पाटी येवचे कशें म्हणून पळयचे. बट ह्या प्लेसाक वयताना 5:30 मँगलोर सेंट्रल येता न्हू मावेली एक्सप्रेस वयता. 5:30 तो 2:30 अर्ली मॉर्निंग 2:30 पासून आमी थंय पावतात रेल्वेचे टायमींग. मागीर आमी गेल्या मागीर आमी पळयतात हांगासर कितें सकट जाता म्हणून. वय आमची नेत्रावती नाही येवन सांगा आमच्या आंटीच्या घरी आसा. आमचो कॅमेरा सकयल पडत पडोवंक आसा. क्वेश्चन्स दवरया मागीर आमच्या फ्युचरान ब्लॉग आसचे ना. एक्झॅक्टली ही आमची नेत्रावती न्हय. हांगासर मस्त जण मास्टरी पडटात आमकां नाका. आनी आमी चिंतले खरेंच मात ही एक यात्रेक पयन जायचे. ह्या ब्लॉगाक आमी एक नांव दिवंक चिंता जेजू आपयता म्हणून. कित्याक म्हणल्यार जेजूच्या जाग्याक आमी वेचे. जेजूच्या प्लेसाक वेचे हें पयलें पयन जावन आसा. खरी एक फावटी वेताना मुरयेच्या जाग्याक आमी वेचे आसा. वेलंगटनी नंतर सेंट मेरीज बेजिलिका तशें म्हणून मुरये कसो पळोवंक गेल्या. हे फस्ट टायम जेजूक पळोवंक वेचे. हांव डेली वेता जेजूक पळोवंक बाळोक जेजूक. बट हे एक जेजू आपयता आनी जेजूचे मिराकल म्हणून सांगल्यार जेजूचे हेर ग्रो जातात कितें वर्सान वरास. ते आमकां गेल्या मागीर कळटा ते कितें म्हणून. आनी त्या प्लेसाक गेली मनशां सडावत बरी जाल्या. तांची पिडा शिडा बरी जाता. तांच्या जिणेंत बरेंपण मेळटा. सनसेट जावचो टायम. आमची नेत्रावती न्हय ह्या न्हंयत सबार जाण पडोवन रेस्ट इन पीस जाल्यात. रेस्ट इन पीस जावन आसचें ना तांच्या रत्नेत्र गोवन आसता. देखून म्हजे फोन पडल्यार मेळचें ना म्हाका. कोडयाळांत थंडा पट्टे डग ट्रेनार येताना डग कळना. ट्रेन स्पीड आसल्या. हांगा आमच्या आंटीच्या घरा आसा. कोण तरी दिसतात बी पळोवंक. मोस्टली
सारखे दिसना तर मागीर पळोवचें हांगासर इल्लेशें मुखार आसा हांगासर ते स्ट्रेट दिसना आंटीच्यानी घर दिसना रूख चढान दिसतात आमी वेतात आनी आमच्या मुखल्या पैनार कितें सकट जाता पळोवया आमची तिकेट कन्फर्म जावना आनी ग्रेट स्पोन्स तिकेट कन्फर्म जावना ग्रेट स्पोन्स आतां बसया तांकां मागीर उठून वचोंक मागीर आमकां लोटून घालचे न्हिदोंक आयल्यार लोटून घालचे चार्जिंगाक दवरले चार्जराक दवरता तें इन समान चार्जिंग जायना आमची सीट न्ही हांगा विंडो जेच वापरता म्हाका तुका टी.सी. आयलो टी.सीन म्हणलें ही सकड आमी बसल्ली सीट पुरो RAC रिजर्वेशन अगेन्स्ट कॅन्सलेशन कोणी येना जाल्यार अंतून ती देवल्या मागीर आसा पळय तांकां बसोंक आसता दुसरीं आसतात अंतून RAC म्हळ्यार तशें आं आतां आमकां कालें जालां म्हूण सांगल्यार आमकां सीट ना कोण तरी येना तर आमी हांगा बसू येता म्हणून तितलेंच सांगलां बट निश्चय म्हाका आतां कंत नाही येतो कोणी आयल्यार उठल्यार खंय वेचे म्हणली कंत प्रेमा किंवा आपण हाडला सोलो ट्रिप केल्ले जाल्यार म्हजी गत असते सोलो ट्रिप करताना कन्फर्म करून सोसायटी आमी सोलो या गे तू एक कुशीन बस आमी एक कुशीन बसता तू सोलो हांव सोलो जायत गे उलोवंक पुराना आमी सोलो आतां आमचे ड्युओ ट्रिप कंप्लीट जावन दी ब्लॉगान ही जावन आसा आमची परिस्थिती आमी चवथ्या कुशीन जागो चेंज केला आनी आमकां AC 2 टायरांत सीट आसा म्हणून सांगले 1000 पे करीचे म्हणून बट आमी नाका म्हणून सांगले आमी अशेंच एडजस्ट करता म्हणून प्रिमाका व्यापून हाडला आनी उपाशी गेल्ल्या बरी जाता कित्याक म्हळ्यार ट्रेनर समा फूड मेळोना आमकां आतां मुखार हांगासर येवन कोण बसतात म्हळ्यार आमकां कळीत ना आयल्यार आमी परत्यान उठवचें पडटा पोजिशन चेंज जाला आमी पुरो हांतळ्ळा ब्रेकर हांगा सीट हांतळ्ळ्या सीट हांतळ्ळा आतां प्रिमा न्हिदोंक बैसरता तितल्यार TC येयल्यार आमी पद्राडांक घाता म्हणून न्हिदोंक ना 2.5 वरां पर्यंत न्ही आमी हिंगे वेस्ट हिल क्रॉस जाल्यांत वय दग पळयल्यार आसा न्ही हांगाची ऊटी या नेक्स्ट टायम या हांव गेले एक फावटी स्कूल ट्रीप कॉलेज ट्रीप प्लास्टिक्स नॉट अलाउड हां तशी तोंच आसा सेम सकड आमकां पळयतात तांच्या तितल्यान आमी दिल्यात आमकां पळयतात मागीर आमकां जागो ना न्हिदोंक चडात बसोंक जागो ना खंय वेचे लास्ट वचून जनरल कंपार्टमेंटान पळतात वय थंयच वचून बसया म्हूण दिसता 1000 दिल्यार AC 2 टायरांत सीट दितात आनी आसचे 5 hours कशे जाग्यार काडटा ते एसीन बसचे
आमचं 5 वाजे सव्वा जातो. 5th प्लेस 5th स्टेशनार आसा तो न्हिदोंक ना आमकां जावं आमकां सोलोनूच वचोंक. लास्ट स्टेशन पावतना आमी जनरल कंपार्टमेंटाच्या लागीं आसतात. मागीर देंवचे आमी मस्त पुरो जाता सोदून वचून TC आमकां पळोवन केअरच करिना. कुठला होता तो चिंता केंद्र मग काहीतरी करतात. वय सकड आमी पे केलं नंतर त्यांनी दिनाच तिकीट. आमचं सिस्टम होतं समान तांकां एडजस्टमेंट करून बघतो ना कशें म्हणून हांव TC जाल्ले जाल्यार करता. तो येता पर्यंत तूं हांगा बस मागीर त्या स्टेशनार पावन ते सांगायचें तशें. एक्चुअली सीट्स वय तो आमकां काय ना 1100 दिल्यार सीट दितात AC 2 टायरान आणि 4 घंटे वय तो तू दोन लोक निघून मागीर आमी बरें करून बॅटिंग करता. आमकां ताण लागली एकल्यान आमकां ज्यूस हाडून दिला पयशे फ्री कन्या मँगो संग सिरियसली ग्रेट. आमचो को पॅसेंजर तो गेले मागीर आमकां सीट ना आतां खंय बसचें आमी वचून आसा काडू कंतल्यान हॉरर सीन उडा आसा माय गुडनेस कांय दिसना न्ही. आमी आतां खंयच्या कंपार्टमेंटांत आसा म्हणून S5 आसा आनी पळोवया हांगा आमकां जागो ना आमी खंय जाल्यार उबे रावचे आतां कितले आवर्स आसा. फायनली वेट केल्या मागीर आमकां 1-2 सीट त्रिशूर पर्यंत मेळ्ळ्यो. आतां आमचे पळय आतां आमकां इल्लो वेळ न्हिदी येता आतां आमकां न्हिदोंक फायनली त्रिशूर पर्यंत न्हिदी येता आमकां. आमी आतां आनी 1-2-3 स्टॉप्स न्हिदचे मागीर गोंवचे पडटे आतां 10:30 जाली टील 11 पर्यंत आमकां एक सीट अवेलेबल केल्या टील त्रिशूर पर्यंत. त्रिशूरान दुसरी येवन बसतात आमी तोळ पर्यंत इल्लेशें न्हीद काडची. फायनली आमकां इल्लेशें पियोंक ज्यूस मेळ्ळो आनी न्हिदोंक इल्लो जागो मेळ्ळो. जेजू आमच्या सांगात आसा. गुड नायट. 12:30 वरां जाली आमचे 7वें स्टेशन आतां. 2 खंय बसचें कळ्ळां हांगा इल्लोसो जागो आसलो कोण बसता हांगा कोणगी आसा आमी सोदता आमी वेटिंग लिस्ट म्हणून आमकां सत्तानच बघता. वो आमचो चवथो वो वेटिंग लिस्ट म्हणून बघता पूण तुमी एक्स्ट्रा जाय हांगा जाल्यार बरोवन अशें हांगा ऑलरेडी आसा न्ही आमकां ऑलरेडी सीट दिल्ली. वो आमचो चवथो TC आनी वो सांगता वेटिंग लिस्ट ना कांय करा ते बरोवन आनी मुखार येतना आनी एक TC मेळटा ताचे आनी एक आसा वय ताका आमी सांगया सीट दिल्या म्हणून या न्ही. आमी सगळें ट्रेन सोदलें आनी आमकां सीट कन्फर्म ना आनी सीट ना सकट सीट फुल्ल जाल्यात आनी सकट न्हिदल्या. आमी मात बेताला बरी बरी आमी नायट वॉक केले सकट कंपार्टमेंटान आनी मुखार आसा AC कंपार्टमेंट थंय आमकां नाका म्हणून सांगले बेश्टे पयसो की बरबाद. एक आमी चॅलेंज करून गेले बरें जालें वेटिंग लिस्टार कशें आमकां एक सर्वायव करी. हे फस्ट टायम वेटिंग लिस्टार येवन अशेंच आमचें फस्ट टायम देखून आमी मुखार करतना कन्फर्म करना सीट. चडशें आसा आमी हांगा वॉशरुमाच्या भायर आतां वरां जालीं 2:55 सकाळींची. आमी चिरतळ स्टॉपार येवन देवल्यांत
हांगा तावन इल्ले सगळे पळोवनचे स्टेशन मस्त पयस आसा कशें आसा म्हणून गुर्तना व्हड जाल्यार बरें आहलें. फ्रेश अप जावन मागीर मुकलें आमचें कार्य सकाळी सुरू जाता. चेर्ताळा मँगलोर सेंट्रल टू चेर्ताळा. सकाळींची गुड मॉर्निंग 4:15 जाली. एक आल्या चेर्ताळा रैल्वे स्टेशन वतावन आमी तंकी चर्ची चर्चाच्या मुखार आसा. आमचे चर्च गेट क्लोज आसा. आतां अलाउड करनात बट आमी पळोवच्या खातीर वेग्गी येयली. 4:15 जाली आतां. चेर्ताळा वतावन हांगा ऑटो रायिल्ली आमी. ऑटोर आमकां 8 मिनिट्स लागले. 120 काडले. एक्चुअली 100 काडतात. आमकां इल्ले चडशे काडले. 150 सांगले. मागीर इल्लेशे ऑप्शन वय वय ते आमकां रेल्वे स्टेशन तितले म्हळ्यार बरें नासलें देखून बेगी तें तावन येयल्ली आमी. एर्नाकुलम जाल्यार ओड्डू बरें रेल्वे हांगा आतां ओपन जावनचे 6 o'clock आगे म्हणून तवळ पर्यंत आमी पळयचे काले करचे म्हणून हांगा.